आमी जेन्ना म्हणटा नॉन वेज खावची न्ही म्हणून, तेन्ना प्रत्येकाक दिसतलें की नॉन वेज खावनूच सगळीं संवसारान आयल्या. गोंयकार तर म्हणटा कांटो नाल्यार गोठो वचना, बरोबर. पण तोच कांटो मागीर गळ्याक लागता आनी जीव वता, ती गोश्ट वेगळी. पण कांटो नाल्यार गोठो वचना म्हणटा आनी आमी पयसो मोडटना कित्याचेर मोडटा? चड नॉन वेजाचेर मोडटा, बरोबर. आमी कोणायक विचारले जर ट्रिटमेंटाचे पयशे मोडपाक खर्च दिसता तांकां हेल्थाचेर पयशे मोडटना, पण तांकां कॅल्क्युलेशन दाखयलें हांवें. दिसाक कोणूय बाजारान वता डेली नुस्तें खाता, बरोबर. दिसाक 500 रुपया सकयल कांय नुस्तें मेळना, मेळटा ना. हांव नुस्तें खायना, आमकां 5 रुपयांनी भाजी तांबडी भाजयेन परवडटा आमकां त्यो. 500 रुपयाचें नुस्तें दिसाक लागले जाल्यार 30 दिसांक कितके जाले? 15,000. 15,000 दिसाक म्हयन्याक लागले जाल्यार 12 म्हयन्याक कितके जाले? 1,80,000. 10 वर्सांक कितके जाले? 18 लाख. म्हणजे आमचेर कितको पयसो साठटलो पळय जर आमी नॉन वेज बंद केलें जाल्यार. आनी भाज्यो खावंक सुरवात केल्यो जाल्यार आमचे पयशे खूब आसता. म्हणजे जर तुमी आमचे कडेन येतना जर नुस्तें आनी चिकन आनी मटन आनी मांस खावपाचें जर बंद केलें जाल्यार तुमचो ट्रिटमेंटाचो खर्च इजिली सुट्टा काय ना? प्लस हेल्थूय बरें उरता. नॉन वेज खावन केन्नाच मनीस हेल्थी उरूंक शकना. आमची बॉडी नॉन वेजा खातीर डिजायन ना, कळ्ळें तुमकां? नॉन वेज म्हणजे मांसाहारी खावपा खातीर आमचे बॉडी आहा ती डिजायनूच ना. ही बॉडी वेजा खातीरूच डिजायन केल्या. खंयची जर गोरवां तुमी घेतात, खंयची घोडो म्हण गाय म्हण खंयची ही वेजिटेबल खाणारी गोरवां खंयची जनावरां घेतली जाल्यार त्या जनावरां भितर तुमकां पळोवंक मेळटलें सगळ्यांचे दांत स्ट्रेट आसता, बरोबर. आमचे दांत कशे आहा? स्ट्रेट आहा. पूण आमी कसले जनावर? आमी वेज खावपी. आमचे दांत सुद्दां डिजायन ना नॉन वेजा खातीर. जे नॉन वेज खाणारे सगळे कुत्रो म्हण वाघ म्हण सगळ्यांनी दांत कॅनायन दांत आसता, म्हणजे मांस फाडून खावंक शकता काय ना? आमचे लोक आतां जेन्ना चिकन खातात तेन्ना चिकन खातना एकदां दांत दुसऱ्याच्या प्लेटीन सुद्दां पडटा. म्हणजे आमचे दांत सुद्दां तितके स्ट्रॉंग ना. आमचे जबडे पळयल्यात तुमी? जबडे अशें जाता. सगळ्या जनावरांचे जे नॉन वेज खातात तांचे सगळे गाय बी अशें करूं शकता. पळयल्यात तुमी? गाय करता, सगळीं जाण करतात. आमचे जाता पूण आमी गोरवांचे वेज खाणारे जनावरांचे. वाघ, शीव, कुत्रो ताचे जबडे अशे आसता, ताका अशें करूंक येना. तांकां लॉक जॉ आसता, म्हणजे अशें खालें तें तोडपाक. तांचो असो जॉयंट हालना. पूण आमच्यातून हे मांस बीस आनी घट कितें खालें जाल्यार मागीर हे TMJ जॉयंट प्रॉब्लम म्हणजे ह्या हाडाचे प्रॉब्लम, जॉयंटाचे प्रॉब्लम मॅक्झिमम आज लोकांक येता. हांगा पेन्स जातात, कळ्ळें? कारण तो जॉयंटार लोड येता, कारण ते खावन न खाणारे गोश्टी आमी खातात, कळ्ळें तुका? आमी पाणी कशें पियेतात? तोंड लावन पियेतात, बरोबर. खंयचेय जनावरां दोळे बंद करा आनी विचार करा. सगळीं जनावरां जी वेज खातात तितकी तोंड लावन पियेतात. आनी नॉन वेज खाणारी जनावरां पळयतात जाल्यार ती सगळीं जिबेन पाणी पियेतात. तुमी जिबेन पाणी पियेतात, पण जीब लावन पियेतात तशें करून ना न्ही. म्हणजे जिबेन पाणी पियेना म्हणजे आमची बॉडी सुद्दां डिजायन जस्ट फॉर वेज. आमची लाळ जर घेतात तुमी, लाळ जाल्यार लाळीक आमच्या वेजिटेबल घालीत जाल्यार डिजॉल्व जाता, पण तातूंत नॉन वेज घालीत जाल्यार डिजॉल्व जायना. म्हणून आमच्या पोटान जे वता ताका लाळ आमची डायजेस्ट करूं शकना. ते लाळ ही इम्पॉर्टंट. चावता तेन्ना लाळ वता म्हणून ते भितर डायजेशन जाता. वाघाची बी लाळ घेशीत आनी त्या लाळीन जर तुमी मांस घालतात जाल्यार ते डिजॉल्व जाता. इट हॅज गॉट दॅट कॅपेसिटी ऑफ डिजॉल्विंग युअर फॅट्स ऑल्सो. म्हणजे मांस सुद्दां डिजॉल्व करपाची ताका ताकद आसता. आमच्या लाळेक ना. पूण आमी जे कितें खाता नॉन वेज ते जिरन आसतना तशेंच बॉडीक ते जिरोवपा खातीर हाल जातात. आमची झोळी पळयल्यार तुमी हांगा सुद्दां थंय पावतली.
इतकी लांब जाता. वाघाची बी जोडी खंयच्याय पयशीत जाल्यार कुत्र्याची बी जोडी फार शॉर्ट आसता सारकी, एवटेन खाले तेवटेन भायर. आमच्या हातून जे कितें वता ते डायजेस्ट करून त्या भाजये पासून सगळो रोस काढून सपोन बॉडीन एब्झॉर्ब करीसर सगळे यूज जावंक जाय म्हणून लांबच्या लांब जोडी दिल्या. तातूंत भितर वता आनी ते एब्झॉर्ब करीत 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 आमी जेन्ना नॉनवेज खाता ते एब्झॉर्ब करीत 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 त्या सगळ्या बॉडीचेर मार्ग आसता. म्हणजे आमची बॉडी तुमकां कळटा की कित्याक डिझायन केल्या, ओन्ली फॉर वेज नॉट फॉर नॉन वेज. आणि नॉन वेजान आमचे कडेन थोडे विचार आमचे कडेन उलयतना अशें डिस्कशन जातना म्हणटात की डॉक्टर मांस खालें की मसल स्ट्रॉंग जाता न्ही. चुकीची. खूब लोक जे पॅरलायज बी जाले काय ना मागीर मांस बी खावयतात किंवा कबुतरां खावयता आनी कितें खावयता. ही एक पद्दत आहा. म्हणजे मांस कितें खावयलें की ताचे मसल स्ट्रॉंग जातले. टोटली चुकीचें. मांस खालें की आमची बॉडी वीक जाता. कारण फूल एनर्जी बॉडीची युटिलायज जाता डिजॉल्व करपाक आनी ताका जिरोवपाक. म्हणजे खाता तातूंत एनर्जी मेळना पण स्वताची एनर्जी आमी वेस्ट करता डायजेस्ट करपाक.